फाटले कितलेशेच दीस दिवचले बायपास रस्त्यार रस्तो विभाजका कडेन हळडुवो लायटीचो खांबो मोडून धोको निर्माण करपाच्या स्थितीत पडून आशिल्लो। हाची खबर जेन्ना थळाव्यांनी दिवचलेचे पुलीस उपधीक्षक जिवबा दळवीच्या कानार घाली तेन्ना तांणी स्वता फुडाकार घेवन लक्ष घालून तो खांबो जाग्यार घालून घेतलो आनी फुडें कसलोय अनर्थ घडच्या पयलीं सुरक्षेच्या नदरेन पावल उखल्लें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। दोन दीस पयलीं म्हज्या ऑफिसान दोन तीन पासरपा येयले म्हणपाक लागले की एक खांबो असो वांकडो जाला आनी तें डेंजरस फॉर द पब्लीक, खंयची गाडी लागपाक शकता, मोटरसायकल लागपाक शकता। मागीर इमिजिएटली काल हांवें येवन इन्स्पेक्शन केलें, पयलें जाल्यार खांबो खरोच डेंजरस परिस्थितीन आसा। तो मागीर खांबो हांवें काडून आनी आतां लोकल एक लेबर हाडले, आमचे पुलीस होमगार्ड आसा, तांकां घेवन खांबो उबो केलो। आमी हें हाडलें, सिमेंट हाडलें, खडी हाडली आनी खांबो आतां उबो केलो। हें सांगपाचें म्हणल्यार कितें की खूब लोक अशे पास जावन वयताले, पूण तुमी म्हाका सांगलें की अशें जे डेंजर प्लेसीस खांबो आसा म्हणून, तो आतां आमी उबो केला आनी होपफुली हो खांबो आतां उबो पर्मनंटली उरतलो, कारण तें मातशें कमी फुटींग आशिल्लें, आतां सारकें फुटींग जालां तें। आनीक इट इज फॉर द पब्लीक कन्विनियन्स वी हॅव डन इट। वी कॅनॉट वेट फॉर द ऑथॉरिटीज दॅट दे वील लेटर बरयला ट्रॅफिक सेलान, but we cannot wait for the authorities to come and do it. Small work and with a good will it can happen.